नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. योग दिसाची कार्यावळ आता शाळांनी शिक्षण खात्याचे 1530 परिपत्रक सूर्य नमस्कार रद्द खाते म्हणटा आयुष मंत्रालयाची वेबसायट पळोवन कितें ते करात. गोंयच्या गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा लावार्थीक ऑक्टोबरा सावन अन्न सुरक्षा येवजण लागू, कसलेच नवे सोपस्कार नासतना येवजणेचो लाव. बायणा दर्यादेगेर अतिक्रमण केल्ल्याची पुनर्वसणूक करचे ना, सरकारान परत एक फावट हायकोर्टात केलें स्पश्ट. 1995 पयलीं सावन रावता म्हूण पुरावे दाखयल्यारूच विचार. बांबोळे IPHBत वॉर्ड नंबर 3चे स्लॅबाचो भाग कोसळ्ळो. पेशंटाक कांयच जावंक ना. पेशंटाक हालयले दुसऱ्या वॉर्डांत. वर्सभरांत IHBत दुसरी घडणूक. सडा जेलीत मिकी VIP जेलीचो युनिफॉर्म घालिना, भायलें जेवण, वापरूंक मोबायल. प्रकरण पावलें जिल्लो सत्र न्यायालया कडेन. जेलीचे कारभारात लक्ष घालपाचें कोर्टाचें उतर. आणि खेळांत अंडर-20 फिफा वर्ल्ड कपांत ब्राझील, सेनेगल, सर्बिया आणि माली पावले सेमीफायनलीत. ब्राझील आड सेनेगल आणि सर्बिया आड माली सेमीफायनल. खबरो विस्तारान. योग दिसाची कार्यावळ आता त्या शाळांनी करपाचें थारलां. शिक्षण खात्यान कार्यावळीत सूर्य नमस्कार घाल्ल्यान वाद जाल्या उपरांत योग कार्यावळीचे मंगळारा 3रे परिपत्रक काडले. आता ह्या कार्यावळीत सूर्य नमस्कार नात आणि ती आपापल्या शाळांनी करपाक सांगल्या. हे कार्यावळीचें स्वरूप कशें आसचें तें आता दरेका शाळेक आयुष मंत्रालयाच्या वेबसायटीचेर वचून पळोवंक सांगलां. कार्यावळ जाल्या उपरांत फोटो सयत ताचो रिपोर्ट खेळा खात्याक शाळांनी धाडचो पडटलो. शिक्षण खात्याचो योग दिसाचो द्रविडी प्राणायाम अजून सोंपना. संवसारभर पयलेच फावट आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतात. मात गोंयच्या शिक्षण खात्यान योग दिसाचे कार्यावळींत सूर्य नमस्कार घालून वाद करून घालो. सोमारा शिक्षण खात्यान दुसरे परिपत्रक काडून सूर्य नमस्काराची कार्यावळ रद्द केल्ली. आता मंगळारा शिक्षण खात्यान योग दिसाचे कार्यावळीचे 3रे परिपत्रक सगळ्या प्री प्रायमरी, प्राथमीक स्कुलां आनी हायर सेकंडरींक धाडला. आपल्या शाळेन ती कार्यावळ तांकां करपाक लायल्या. सूर्य नमस्कार आनी योग दिसाचो जाल्लो वाद निस्तारूंक शिक्षण खात्याक फाटल्या 14 दिसान 3 परिपत्रकां काडची पडली. आता नव्या परिपत्रका प्रमाण राज्यांतल्यो कितल्यो शाळा योग दिसाची कार्यावळ कशे तरेन करतात ते 21 तारखेचो योग दिसूच थारायतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शेलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गोंयच्या गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेच्या लावार्थीक ऑक्टोबरा सावन केंद्र सरकाराची अन्न सुरक्षा येवजण लागू जातली. गोंयांत सुमार 46,000 गृह आधार आणि 1,35,000 DSS लाभधारक आसात. आणि कसलोच डॉक्युमेंट लायनासतना हे येवजणेचो लाव मेळटलो म्हूण नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकारान मिडियाक सांगलें. ह्या येवजणे खाला घरांतली जाणटी बायल घराची मुखेली म्हणून नोंद आसतली. These people also need not give any document. So 75% people will not require to give any document. तो फक्त उरिल्ल्या 25% लोकांक लागतलो. कित्याक जवळ 1.5 लाखा वयर बेनिफिशियरी कार्ड होल्डर्सां. कित्याक हातून आमी टोटल 5,32,000 लोकांक कवर करता. तातूंत 1.5 लाख कार्ड होल्डर्स which translate to 4 लाखा वयर. केंद्राच्या अन्न सुरक्षा येवजणेची प्रक्रिया गोंय सरकारान सामकी सोपी केल्या. ज्या घरांतल्या लोकांची येणावळ 50,000 परस उणी आसा आनी अनुसूचित जाती तशेंच जमातीच्या 1,20,000 मेरेन येणावळ आशिल्ल्या घराब्यांक अन्न सुरक्षा येवजणेचो लाव मेळटलो. येवजणेचे अर्ज राशन सोसायटींनी मेळटले. हे सगळे रेशन कार्डाचे हे पावर्स म्हणजे ते मागीर न्यू रेशन कार्ड करपाचे आसात, बायफोर्केशन आसात, इन्क्लुशन आसात, डिलिशन आसात, ह्यो सगळ्यो गोश्टी हे करपाक लागून आमकां मामलेदार आशिल्ल्यान वचपाची गरज ना. ते पावर्स आमी आमचे थंयचो तालुका जो इन्स्पेक्टर आसता ह्या इन्स्पेक्टराक ते सगळे पावर दिल्ले आहा. ताका जी इन्कम सर्टिफिकेट आमी प्रोड्यूस करतली ही पंचायत इन्कम सर्टिफिकेट आसतली. ती सरपंच आनी सेक्रेटरीन दिल्ली इन्कम सर्टिफिकेट. तिका एफिडेवीट दिवपाची गरज ना किंवा तेचे व्हिडिओ कडेन वचून तेचे कावंटर सायन लागता पळय जी नॉर्मल स्किमींग जी
BDOचे कावंटर सायन हे लागता ती घेवपाची गरज ना. राज्यात बोगस रेशन कार्डां हिसपा भायर आसात. ताचेर विचारल्यार म्हणटा बोगस रेशन कार्डवाल्यांक सोदपाची प्रक्रिया खात्यान चलयल्या. डिजिटल रेशन कार्ड चालू आहा सायड बाय सायड तें हे करपाक आहा. आमी एक दुसरें प्रपोजल म्हणजे जे हांवें पयलें सांगलां तें की सगळ्याचें डिक्लेरेशन बरोवन घेवप आनी ताका आधार कार्ड लावन तें हें करप. तेक नाजाल्यार ते सगळें डिजिटल हें करप. आज बार्देशांत करतना जवळ जवळ आमकां कितकोसो ते टायम लागलो. तेन्ना हे अशा पद्दतीन कित्याक जे फाटल्या दिसांनी जे वर्कशॉप येयले हितून अशें म्हटलें की मोठ्या प्रमाणान जे भायल्यो स्टेटी आहा हेंच्यांनी अशा पद्दतीचें कलेक्शन एक्शन हें करून ताका कलेक्ट करून ताका सोमतें आधार कार्ड लावन तेंच्यांनी आपलें हें चालू केलें. सॅनिटायझेशन ऑफ द रेशन कार्ड डेटा आनी हें सगळो प्रोजेक्ट इज ऑन गोईंग. आनी हो एक ताजोच भाग. हे जे आमी फॉर्म दिला तातूंत मेन म्हणटा तें कितें सॅनिटायझेशन ऑफ द बेनिफिशरी डेटा. तातूंत बोगस डुप्लिकेट जी कार्डां आसा ती क्लीन करप. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. बायणा दर्यादेगेर अतिक्रमण केल्ल्या घराब्यांची पुनर्वसणूक करचे ना म्हूण गोंय सरकारान स्पश्ट केलां. कोणाकच गोंयच्या दर्यावेळांचेर अतिक्रमण करपाक दिवचे नात म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सुनावणे वेळार सांगलें. 1995 वर्सा पयलीं सावन बायणा रावता म्हूण कोणेय पुरावे दाखयले जाल्यारूच तांची पुनर्वसणूक करपाचेर विचार जावं येता म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. अरिश्ट वेवस्थापन कायद्या खाला घरां मोडल्यार सरकाराक तांची पुनर्वसणूक करची पडूं येता म्हूण हायकोर्ट मुखार आर्ग्युमेंट चल्ला. बायणा केशीचेर मंगळारा हायकोर्टान सुनावणी जाली. राज्यांतल्या खंयच्याच दर्यावेळांचेर कोणाकूच अतिक्रमण करपाक दिवचे ना अशी भुमिका गोंय सरकारान घेतल्या. 153 याचिकादारांनी बायणा दर्यादेगेर अतिक्रमण केलां आनी तांची पुनर्वसणूक जावची ना म्हूण सरकारान सांगलें. आपतकालीन वेवस्थापन कायद्या खाला तांची घरां मोडपाक शकना म्हूण सरकारान मान्य केलां. पूण बाकीच्या कायद्यांतल्या तरतुदी प्रमाण बांदकामां मोडटले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलें. बायणा दर्यादेगेर 1995 वर्सा पयलीं सावन रावतात म्हूण कोणेय पुरावे दाखयल्यार तांची पुनर्वसणूक करपाचेर विचार जावं येता म्हूण सरकारान म्हणलां. पूण फक्त 4 ते 5 याचिकादारां कडेन हे पुरावे आसात म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलें. याचिकादारांचे डॉक्युमेंट तपासपाक वेळ दिवचो म्हूण याचिकादाराच्या आदोगादान मागलें. फुडली सुनावणी बुधवारा 17 तारखेर जातली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. बांबोळे IPHBच्या वॉर्ड नंबर 3च्या स्लॅबाचो भाग सकाळीं फुडें कोसळ्ळो. पेशंट आनी स्टाफाचो बोवाळ पडलो. वेळ बरो म्हूण कोणाकूच कांयच जाल्लें ना. घडणुके उपरांत पेशंटाक दुसऱ्या वॉर्डांत हालयले. वर्सभरांत IPHBत ही असली दुसरी घडणूक. मिडियान कितें काय जालें विचारल्यार थंय कोणूच तोंड उगडूंक तयार ना. फायर ब्रिगेडीकूय कळिल्लें ना. खबर कळिल्ल्यान खंय ते आपूण जावन आयले. फायर ब्रिगेडीक खंय थंयचो स्टाफ मेतेर करूनय घेना. IPHB आनी GMCची देखरेख समिती करता कितें तेंय कळपाक मार्ग ना. स्लॅबाचो भाग कोसळ्ळ्या उपरांत मुख्यमंत्री आमदार वाघ आनी GSIDCच्या अधिकाऱ्यांनी हॉस्पिटलाचें इन्स्पेक्शन केलें. सकायट्री हांचें जें सेंटर बांबोळे म्हज्या मतदारसंघान आसा थंय एकदम एंडाक आशिल्ल्या मेल वॉर्डान एक सायडीचें स्लॅब पडलें. स्लॅब तें एकदम एक बेडाचेरूच पडलें. सुदैवान ते बेडार कोण थंय नाशिल्लो. बाजूच्या कुशीन सगळ्या वॉर्ड पेशंटांनी भरिल्लो पूण कोणाक कांय इंजुरी जाली ना ही देवाची कृपा म्हणपाची. बेडार जर कोणी तेन्ना न्हिदलेलो जाल्यार ताजो कपाळमोक्ष जाल्लो. पण हांवें वदळ विजीट केली हांगा. माननीय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी बीन हांगा विजीट केली आनी ताणें आढावो घेतलो. म्हाका स्थानीक अधिकाऱ्यांनी सांगलें मेडिकल स्टुडंटान की काल हें पडलो स्लॅब पूण रोखडेच ताणें सगळ्यांक शिफ्ट केलें आनीक तशी कांय इंजुरी जावं ना म्हणून रिपोर्ट बी कांय केलें ना. पूण कोतान हो रिपोर्ट करूं जाय आशिल्लो. कसलीय दुर्घटना जाता तेन्ना फायर पुलीस हांकां कळप हें अधिकाऱ्याचें कर्तव्य आसता. तें तांणी कित्याक कळोवना तें म्हाका खबर ना. पण GSIDCक आतां बेगिनात बेगीन रिपेर करपाक सांगलां तें. कारण स्लॅब कोसळपाचो म्हणजे बांदकाम इमारती ज्यो आसा तांचें बांदकाम खूब जुनें जालां आनी भितरलें लोखण आहा तें रस्ट जावपाक लागलां. तें पळयल्यार थंय कळटा. रस्ट जालो आनी प्लास्टर जें आहा तें प्लास्टर उदकान भिजलां आतां. आनी चड पावस जर पडलो जाल्यार भिजून इतर ठिकाणचेय बीन हें पडपाक शक्यता. हेज्या खातीर ताबडतोब स्ट्रक्चरल ऑडिट हे संबंदाचें बिल्डिंगेचें जावपाक जाय. ताजी म्हाका कल्पना ना पूण ते बाबडे आयले जाल्यार ते निदान पळोवपाक म्हणून आयले आसतले हांगा. ऑथॉरिटीचें कर्तव्य आशिल्लें की तांकां व्हरून दाखोवंक जाय आशिल्लें. देर इज नथींग टू हायड. तातूंत लिपोवपा सारकें कितें आसा. जर बांदकाम सारकें ना जाल्यार तातूंत लिपोवं जाय कित्याक तें सांगूंक जाय. सगळ्यांक कळपाक जाय.
घेऊया एक विराम.